जेजून आपले मिसांव फुडें व्हरूंक 12 आपोस्तलांक विंचून काडले. आतां 12 कित्याक, 11 कित्याक न्हय, 13 कित्याक न्हय असो कोणाकूय प्रश्न पडूं येता. 12 इतल्याकूच जुदेव लोकां मदें 12 पंगड, आनी ते पंगड कित्याक अब्राहम मूळ पुरुश, अब्राहमाचो पूत इजाक, इजाकाचो पूत जाकोब, जाकोबाक 12 पूत, आनी ह्या 12 पुतांतावन जुदेव परजा फुडें आयली. देखून जेजून 12 जाणांक विंचून काडले जायत, पूण ताणें त्या 12 पंगडांतल्या एकल्याक विंचूंक ना. जेजूच्या काळार जुदेव लोकां मदें फकत लेवी, तो जाकोबाचो एकलो पूत, ताच्या घराण्यांतल्यांनी मात्र इगर्जेंत तांच्या मंदिरांत जेरुजलेमांत बलिदान भेटोवंक जाता आसलें. म्हणजे बापय जर पाद्री, पूत पाद्री, दुसऱ्यांनी जावंक जायना. म्हणजे त्याच पंगडांतल्या, त्याच घराण्यांतल्यांनी मंदिरांत सेवा दिवंक जाय. जेजू ते मोडटा, तो 12 जाणांक विंचता. आनी पळय, हे 12 जण चालते मनीस, चडशे शिकप नासलोले, मातेवाक एकल्याक शिकप आसलें, कित्याक तो कर वसूल करतालो, टॅक्स कलेक्टर. आनी कर वसूल करतना तुका इल्लें थोडी शिकप जाय. उरल्या कोणाक शिकप आसलें अशें दिसना. चडशे खारवी, नुस्तें धरपी, गांवांतले मनीस, शारांतले न्हय. आनी मागीर जेजू तांकां म्हणटा, आतां तुमी वचात, पूण अनबावर्तांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारेकारांच्या शारांनी वचूं नाकात. आतां हे अनबावर्ती म्हणजे कोण? हें उतर चुकीचें. भावार्थ नासलो मनीस संवसारांत भोव उणे आसात. चडश्यांक भावार्थ आसाच, पूण वेगवेगळो भावार्थ. हांगा अनभावार्थी म्हणजे जुदेव न्हय आसल्या लोकां मदें वचूं नाकात. कित्याक जेजू तशें म्हणटा? कित्याक आजून ते पुरते तयार जावंक नात. आतां दुसऱ्या लोकां मदें वचून जेजूची बरी खबर परगडतलो जाल्यार ताका जाय ती तयाराय गरज आसा. तितलें ट्रेनींग तांचें आजून जावंक ना. देखून जेजू म्हणटा, आतां तुमी तांच्या शारांनी वचूं नाकात, सामारेकारांच्या शारांनी वचूं नाकात म्हणटा जेजू. कित्याक गाय? कोण हे सामारेकार? म्हणजे ते जुदेवूच, पूण ते दुसऱ्या धर्माच्या लोकां लागीं काजार जावन मिसळ, आमी गोंयांत मिस्तीस म्हणटा न्ही, तशें ते मिस्तीस जुदेव. आनी हेर जुदेव सामारेकारांक सकयल्या नदरेंतल्यान पळयताले. आतां जेजू म्हणटा, तुमी थंय वचूं नाकात, कित्याक तुमकां थंय वावर करूंक जावचो ना. पूण तुमी आतां सांडलेल्या जुदेवा मदें वचात म्हणटा जेजू. म्हणजे पयलो वावर, ही बरी खबर आमच्याच लोकांक पावोवन दी अशें जेजू सांगूंक सोदता. जेजू अशें सांगूंक सोदिना दुसऱ्यांक ती खबर दिवची न्हय. कित्याक शेवटी सर्गार वेच्या आदी जेजून कितें म्हणलें आपल्या शिसांक? वचात आनी सगळ्या संवसारार म्हजी बरी खबर परगटात. म्हण आज आमी कितें आयकलां ती तात्कालीक, टेम्पररी ताकीद, आज्ञा. ज्या जेजून 12 आपोस्तलांक विंचून काडले आनी तांकां आपले मिसांव फुडें व्हरूंक ताकीद दिली,
तोच जेजू आमकांय आपले मिसांव फुडें व्हरूंक आपयता. आमच्या अभ्यासा प्रमाणे, आमच्या शिकपा प्रमाणे आमी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आसा. पूण ते फुडें व्हरच्या आदीं ती जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत जिवोवंक आसा. आमचें जिवीत पळोवन हेरांनी म्हणूंक जाय ही मनशां आमचे परस वेगळी. आनी तें वेगळेपण कोणा थावन येता? आमच्या गांवांत थावन, आमी खंयच्या गांवांत जल्मलीं ना. आमच्या फामिले थावन येता ना. आमच्या शिकपा वयल्यान येता ना. आमच्या कपड्या वयल्यान येता, जें कितें आमी न्हेसता ताच्या वयल्यान येता ना. गिरेस्तकाय वयल्यान येता ना. आमचें व्हडपण येता आमी जेजूची शिसां. हें आमचें व्हडपण. हें आमी जर समजून घेतल्यार आमी दर दिसा जेजूक इल्लीं इल्लीं करून आमी लागीं येता. आनी जेन्ना आमी जेजूक लागीं येता, आमचें जिवीत पळोवन हेरांक जेजूची थोडी तरी वळख मेळटा. मागीर आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान तांकां जेजूची वळख मेळटा. आनी हें आमचें मिसांव. तर ज्या मिसावांक जेजून आमकां मिचून काडल्यात, तें मिसांव आमी बरे भशेन फुडें व्हरूंक ताचो आदार मागुया.